नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। भारताक शांतिकाय जाय मात अखंडत्वाक हात घाल्यार ओगी बसचे ना, जवानांचे बलिदान फुकट वचचे ना, चिथायतल्याक योग्य जाप, प्रधानमंत्र्याची चीनाक शिटकावणी, चीना आड भारतांत कडले। कोरोना केशी वाडटल्योच, 3 पुलिसांक कोरोना, बिरेस्तारा 1,500 तारवटी घेवन इन्फिनिटी क्रूज बोट पावता गोंयांत, कोंबा क्वारंटीन स्टॅम्प घेवन मायग्रंट भोंवता गांवार, लोक अलर्ट। गोंयच्यो शिमो बंद करात म्हूण काँग्रेसवाले पत्रादेवी उपरांत पावले पोळ्या चेकपोस्टार, ट्रक ड्रायव्हर म्हालगाडयांच्या ड्रायव्हरांचे टेस्टिंग जायना, उपजिल्हाधिकाऱ्याक उजरायलो। आनी सरकाराचे ऑनलायन क्लासीचे पालक भुरगीं शिक्षकांचेरूय प्रयोग, रेंज लायटीच्यो कटकटी, मोबायलूय परवडना, पालक म्हणटा सिलेबस प्रस्न दियात, भुरग्यांक घरांच शिकू। भारताक शांतिकाय जाय मात अखंडत्वाक हात घाल्यार ओगी बसचे नात, जवानाचे हुतात्म्य फुकट वचचे ना, चिथायतल्यांक योग्य जाप मेळटली। लडाख वॅलींत ताबो रेशेर केल्ल्या रक्तपाताचेर प्रधानमंत्री मोदीची चीनाक शिटकावणी, 20 जवान शहीद, 4 गंभीर, 43 चीनी मेल्यात म्हूण रिपोर्ट। चीना आड देश तापता, 19 जूनाक सर्वपक्षीय बसका, दोनूय वटेन लष्करी जमवाजमव, पुराय LC हाई अलर्ट। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। गोंयांत कोरोनाच्यो केशी वाडत आसात। कुडतरे दोतोर पॉझिटिव्ह, 3 पुलिसांक कोरोना पॉझिटिव्ह, कोंबा होम क्वारंटीन स्टॅम्प घेवन मायग्रंट गांवार भोंवतात, लोक अलर्ट म्हूण सांपडले। बिरेस्तारा सुमार 1400 तारवटींक घेवन इन्फिनिटी क्रूज बोट गोंयांत पावता। फार्मालदादी आनी स्वॅब टेस्टूय जातली। कोरोना विशीं खंय लोकांचो गैरसमज कमी जावंक लागला, लोकांचो विरोध तितलो ना।
3 पुलिसांक कोरोना बाधला, तिगूय पॉझिटिव्ह. वास्को पुलिसांचे 30 जाण पॉझिटिव्ह आयल्या. त्यांच्या संपर्कान आयिल्ल्यांक सगळ्यांक क्वॉरंटायन करपाक लायल्या, त्यांच्या फॅमिलीक टेस्ट करपाक लायल्या आनी सगळी फुडली नेसेसरी एक्शन्स जी आहा ती घेवपाक ना. आमी फुडली जी कोवीड केअर सेंटर म्हटल्यार ती ऑलरेडी सुरू केली घेवपा खातीर आनी ती कोवीड केअर सेंटरां जी आहा पळय ती रेडी करता आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. प्रत्येक स्पोर्ट्स सायडीन कितले बेड? आमी सुरवातीक 100 म्हटल्यार आमकां ताका मेकळे दवरपाक जाय म्हणून म्हटलेलें. ब्रेस्तारा इन्फिनिटी क्रूज गोंयान पावता. आमचे भुरगे भायल्या गांवांत गेल्ले अडचणीन सापडला, ह्या महामारीतून सापडला. हाडपाचें कर्तव्य आमचें, आमी तांकां हाडला. आनी जर आमी कितें हांगा फॅसिलिटी करता तांकां हाडले ते तेंची काळजी घेवन हाडल्या. ती फेरेरा हांगा कोवीड हॉस्पिटल आनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां कोवीड सेंटर करपाचो केला. हे आमच्या जनतेची काळजी घेवपाकच सरकारान केला. कोणी मायणा कुडतरी एक दोतोर कोवीड पॉझिटिव्ह. ताणें कितल्याशाच लोकांक तपाशिल्ले. झेडपी मरेनो रिबेलो आनी खासदार सार्दीन मिडिया कडेन उलयलो. The environment for those patients there is very bad in Kalangut, because 3 patients from there are in Kalangut. And one is a elderly lady, and there's all water coming into the room, and so she has absolutely, she's all on her own. But out of the 50 that were taken in Gurtori, 2 were positive, and now today more swabs are taken. पूण तें कितें जालां, ते 2 जाणां एका पड जाल्ले तागे बायलेक तो दोतोरा बोली गेलो थिंगा, आनी मागीर ते दोतोरा बोली आनी कोण पेशंट कोण आसलो नेणास न्हू, सो ताजेर तें चोडलां. पूण आतां तें लोक कॉशियस आनी तें आतां कठीण जातलें. कोंबा एक मायग्रंट कामगार हातार क्वॉरंटीन स्टॅम्प घेवन गांवार भोंवतालो, बरोबर आनीक 3 जाण. सगळे एकूच टॉयलेट वापरतात. लोकांनी 108 आपोवन हाडली. फ्रॉम झांसीच्यान तो बेंगलोर येयलो आनी बेंगलोरच्यान तो डायरेक्ट हिंगा येयलो आनी कोंबा आमगेली केसरकार चाळ आसा पळय, फाटल्यान केसरकार चाळ आहा, ते केसरकार चाळेन येयलो तो. आनी तेजे बरोबर आनी 2-3 जाण रावताय थिंगा. तेजेर एक स्टॅम्प मारलेलो आहा होम क्वॉरंटायनाचो. आनी तो ऑलरेडी तो होम क्वॉरंटायन जालो पूण आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण हांगा कितें आसा, कॉमन टॉयलेट आनी कॉमन टॅप आहा भायर. आतां तो भायर येतकीर कॉमन टॉयलेटीक लागतलो. मोर देन त्या टॉयलेटीन मोर देन 20 लोक वयता हिंगासर. आनी तो होम क्वॉरंटायन जाल्यार ताका एक सेपरेटूय टॅप आसपाक जाय आसलो, ताका सेपरेटूय हे आसपाक जाय आसलें. आतां हांवें खूब ऑथॉरिटीक फोन केलो, सगळ्यांक फोन केलो, हांकां फोन करून विचारलें. आतां ते कितें म्हणटात म्हाका, ताका टेस्टींग करपाक व्हरतलो. आतां हांव कावन्सिलर कडेन उलयता, तो म्हणटा ताका टेस्टींग करून व्हरतलो जाल्यार ताका केन्ना धाडटलो ते परते रिटर्न. आतां टेस्टींग केलें तेगेलें जाल्यार 24 hours तेजे बोगलेन दवरपा जाय, परते हिंगा धाडपा जायना. तांकां रिपोर्ट केन्ना येतलो. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा कोरोनाचेर सरकार फेल. भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ डिमांड करता की आमी स्वता लॉकडावन करपाक जाय, मेरशे बंद जाला म्हणून. चीफ मिनिस्टर मंडळ प्रपोजल्स आनी चीफ मिनिस्टर डिस्पोजल्स, म्हणजे सिट्युएशन इज गॉन आउट ऑफ हँड. आतां काही आमी सरकाराचेर उलयताले, सरकारी अधिकारी सांगतात की म्हाका दिसता आनी फुडल्या 2 म्हयन्यां 10,000 केसीस आमी गोंयांत जावंक शकता म्हणून. इट्स अ अलार्म फॉर अस. कोरोनाचे 27 नवे केशी, 11 रिकवर. एक्टीव केशी 560 जाल्यात. गोंयच्यो शिमो भायल्यांक बंद करात म्हूण काँग्रेसवाले पत्रादेवी उपरांत बुधवारा पोळ्या चॅकपोस्टार पावले. भायल्या नेतल्यांची सारकी कोवीड टेस्ट जायना. ट्रक ड्रायव्हर बाकीच्या म्हालांच्या गाडयांचे ड्रायव्हरांचें टेस्टिंग जायना म्हूण खंय नाकेंच सील करचें. चॅकपोस्ट बंद करिनात जाल्यार नाक्यार येवन आडवे पडटले म्हूण शिटकावणी. उपजिल्लोधिकाऱ्याक उजरावन काडलो. बंद करात, बंद करात, अरे बंद करात, बंद करात. आम्ही जो डिमांड केल्ले त्याच्या बद्दल तुमकां कितें आयला ना? तर तुमचे कितें कोऑर्डिनेशन पेडणेचो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन कितें जाला? आमी शेनवारा दीस थंय तेणे आमकां व्हडा छाती ठोकून सांगलेले की तुमी आमकां हे लेटर दिया, आपूण कारवाई करता म्हणून इम्प्लिमेंट करता. तांकां सांगलेलें आमी परत दुसऱ्या आमी चॅक पोस्टार वयतले, पूण अजून पासून तुमकां इंटिमेशन कांयच ना. म्हणजे हे दाखोवन दिता की सरकाराचें कोऑर्डिनेशन ना आनी सरकार सिरियस ना. ओके, सरकारी कडेन दवरया आमी. तुमी एज अ डेप्युटी कलेक्टर तालुक्याचे इंचार्ज हेड, आमी गव्हर्मेंटाचो जो SOP आसा ताजे प्रमाणे आमी वागतात.
कळ्ळें न्ही आतां जो SOP आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें नाल्यार हांव परत सांगता जाल्यार SOP सायडीक दवरपाचो तुम्ही तालुका वा तालुकाची हेड तालुकाची इन्चार्ज तालुका सारवार करपाक तुम्ही कितें केलें सांग म्हाका एसओपीचेर कोणाचो विश्वास ना आणि मुख्यमंत्र्याचेरूय विश्वास ना. SOP तो सारको बोगस सकाळी एक एसओपी येता आणि सांजचो एक एसओपी गांवा सरकाराचे विश्वास ना तेका लागून प्रशासना फुडें आयला आमी आमचे क्लियर आयकला. एक काम कर सत्या बरोबर आसता तेच्या बरोबर पुड्डो जाला भेड्डो जाला तू लोकां बरोबर कांयच आयकपा येना म्हणून आमकां हांगा येवपाची लोकां बरोबर आमी आज हांगा येवपाक तुझ्या चरित्रात राग लायना का हे सरकाराचे जर तुम्ही आयकून कांयच जावपा ना. गेटी बंद करा आयज पळय 600 क्रॉस जाला आंकडो. फक्त एसेन्शियल आणि कोण गोंयकार तेंका भितर सोडा पॉप्युलेशन जर रेशिओ पळयत आमी नंबर 1 आसा इंडियन. आणि ते बिकट टेस्ट कोणा लागून जालें नंबर 1 कशे पावले आमी हे सरकारा लागून आमी पावले. टेस्टिंग मागणी रॅपिड टेस्टिंग मागणी तर एक एक्झाम्पल सेट करून दिया. तू किती मागणी तू कित्याक पापा पडटा कोण मेला तू कित्याक पाप घेता न्हिदतले हे समज जाल्यार न्हिदतले आमकां सांगा जाल्यार आमी दिता पयशे पोलिसांक जी शिल्डां हांगा दिवंक जाय PPE किट आमी पयशे येता सांगा आमकां सांजचे दिता हाडून कितली पुलीस आसा ते सांगा. आतां दिता सांजचे हाडून आयच्या दिसा भितर पोलिसांक काम करपाची इच्छा आसतली हे पोलीस गांवांक वयतले सरकार तुमकां काम करपाक दिवपाक ना. इतले मजगती काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्पाक अटक केला म्हूण वास्कोच्या PIक सस्पेंड करचो म्हूण मागणी घेवन काँग्रेसवाले पणजे हेडक्वॉर्टर्सान पावले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकार ऑनलायन क्लासी घेवंक लायता खरो मात गांवांनी रेंज आनी लायटीच्यो कटकटी ते शिवाय चडशा भुरग्यां कडेन मोबायल ना. ऑनलायन क्लासीक गांवचो पालक तर सापूच विटला. माजोड्डे बेताल भाटी लोकांनी ऑनलायन क्लासी नाकाच म्हूण नेट धरला. स्कुलांनी सिलेबस दिवचो प्रस्न दिवचे भुरग्यांचो घरांच अभ्यास घेवपाची पालकांची तयारी. ऑनलायन क्लासीक रेंज सारकी नसता. टीचर कितें सांगता ते सारकें आयकूंक येना. SOCच्यो क्लासीस ऑन जाल्यो तेंक सारकें क्लियर आयको येनासलें आनी कनेक्टिविटी दिसा बरी आसना भुरग्यांगेली देखून आमकां ऑनलायन क्लासीस नाका. टीचर उलय ती क्लियर येना आयको येना आनी मोदें लायट वयता लायट आहा जाल्यार कितको कनेक्ट जातोले वायफाय बील तेका लायट जाय न्हू. घरांत 2-3 भुरगीं आशिल्ल्यांचें कितें कांय जाणांचो जॉबूय गेला. भुरग्यांक स्मार्टफोन घेवन दिवपाची परिस्थिती ना. ऑनलायन क्लासींचो सरकारान खंय सर्क्युलरूय काडिल्लो ना. And I am not affording to buy the 2 mobiles for my kids during this lockdown, and my husband also jobless. We did not receive any circular from the school, and from the government, not education department. So, and government did not make any of the students survey from their parents. Government should ask whether the students are having their mobile or not, whether you are having network. ऑनलायन सॉल्व करप म्हणल्यार सारकें न्हू कोणूच एकली जावचो ना आनी गव्हर्मेंटानूय आजून सर्क्युलर धाडूंक ना तेणें तेजो कायदो धाडपाचो. सिलेबस आनी प्रस्न दियात. भुरगीं खंय घरांत शिकतलीं. परीक्षेक स्कुलांत आपयात. ऑगस्ट मेरेन कोरोनाची परिस्थिती पळोवन खंय फुडलें कितें तें थारायात. आतां म्हाका 2 भुरगीं आहाय सो मोकोडे आतां लॉकडावन आसतना म्हाका एक्सपेंडिचर म्हाका एफोर्ड करूंक जायना हे 2 मोबायल घेवपाक. आतां आमगेलीं भुरगीं 3 वरां समज 2 वरां देखून ऑनलायनीचे शिंकताय जाल्यार तांकां तो इयर ड्राम आहा न्हू आनी इयरफोन घाता इयर जाल्यार तांकां तेगेले काना हें जातलो कान प्रॉब्लेम जातलो दोळ्यांकूय प्रॉब्लेम जातले आनी मेंटेलिटी आउट जातली. आमकां ऑनलायन नाका आमी अगेन्स्ट वी आर अगेन्स्ट ऑनलायन स्टडी. सो वी वॉन्ट ही क्लास घराको शिकोवन डायरेक्ट आमकां हें दियाय क्वेश्चन दियाय आनी आमी शिकयताय आनी तुमी एग्जाम घेयाय. ताका लागून आमी नाका आतां सद्या करपाक जस्ट कीप इट पेंडींग लायक दॅट वेट टील ऑगस्ट. लेट्स सी वॉट इज दिस cases, how many are there growing and how many are going down. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया. लॉकडाऊनात कलंगूटच्या लोकांनी पंचायतीच्या आदारान सरकारी स्किमी घेऊन सुमार 11.5 लाख स्क्वेअर मीटर पडीक जमीन पिकावळी खाला हाडूंक सुरवात केल्या. शेतांनी खारें उदक मारताले ताचेरूय उपाय काढला.
80% जमीन खंय बरी जाल्या, 20% उरल्या. कलंगुटे तांदळाचे उत्पादनात स्वयंपूर्ण जावपाचे वाटेर. माझ्या अदमासा प्रमाणे कमीत कमी 25-30 वर्सां पयलीं शेतां लायताली, मागीर ती सारकी पावडत जाल्ले. एक म्हणजे तिकडल्यान उदक येतालें न्हू, ते कंट्रोल जायनासलें आनी फुट्टाले आनी लोकांची शेतां सगळीं पुरून येताली. त्या खातीर लोक वाजाल्ले. पूण आतां कितें जालें, सद्याच्या परिस्थितीन एक कोविड-19 हे येयलें पळय आनी लोक सगळे घरान आहा. आतां कितें करचें, तेन्ना पंचायतीन एक इनिशिएटीव केलो की तुमकां फ्री ट्रॅक्टर दिता, हें करता म्हणून सांगून बरें आमी हें केलें रजिस्ट्रेशन केलें आनी सगळ्यांनी नांगरून घेतली. मागीर आमकां आनी एक इनिशिएटीव दिलो की बियां आनी सारें. पूण त्या प्रमाणे लोक आनीक फुल्ले आनी आनीक लोकांनी हें केलें, शेतां आपणाची नितळ केली. आमी बी ही सगळी पाड आसली ती JCB बी घालून आमी नितळ क्लियर केली. पंचायतीच्या आदारान शेतां लागवडी खाला हाडली. खारें उदक शेतांनी मारताले ते बंद केलां. कळंगुटे तांदूळ भायल्यान हाडपाची गरज पडची ना, इतलें पीक काडपाची तयारी. शेतांनी ट्रॅक्टर व्हरूंक खंय पंचायतीन वाट करून दिवची. जवळ जवळ 11.5 लाख स्क्वेअर मीटर कल्टिवेट जातली. वी हॅव रीच 80% टार्गेट. 20% उरल्या ती फुडल्या वर्सा कशी तरी करून लोकांनी फुडें सरची आनी ती शेतां करची. जवळ एक खंय तरी चुकोन 1-2 कडेन 3 कडेन शेतां पाड दिसता, तेजें जर कितें आहा उदीक भरता जावं कितें आहा तें आमी करपाक रेडी आहा. फक्त शेतकार फुडें सरोंक जावो आनी आमकां येवन सांगूंक जाय की बाबा तूं अमकें करून दी, आमी करून दितले. फ्रॉम गावरावाडो टील सावतावाडो आमचो मिनिस्टर, ताका आमी जेन्ना रिक्वेस्ट केलें मायकल लोबो, तेन्ना आमकां तेणी WRD मार्फत JCB प्रोवायड केली आनी तें काम 15 दीस चल्लें शेगीत. म्हणून जे खारें उदीक येवपाचें आहा कितें शेतान तें येवचें ना. जे बेश्टे फ्लडिंग जातालें पळय तें जावचें ना. जे आमी तांदूळ जे आतां खाताले पयले सगळे भायले येताले. म्हाका दिसता आमी जे तांदूळ काडटले, आमी जे पीक काडटले कालांगुतान, ते कालांगुताक पावोन आमी दुसऱ्या विलेजीक दिवं शकता, इतलें पीक काडटले. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. लॉकडावनात बंद जाल्लें बाणावलेच्या मडगांव वार्का रोडावेलें उमिया मर्काडो मॉल परत सुरू जालां. रियल इस्टेट इंडस्ट्रींत उमिया बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्साचें हें नवें वेंचर. डिस्टन्सिंग पाळून मॉल उक्तो. मॉलांत सगळे तरेचें सामान मेळटलें. सध्या मान्सून शॉपिंग आकर्शण. लोकांक सेफ शॉपिंग करूंक मेळटलें. पार्किंगाची खंय बरी वेवस्था आसा. I would like to welcome you back to Umia Mercado for your completely safe shopping experience. We have reopened the shopping complex with all safety measures in place. As we have ample covered car parking, monsoon shopping will be very convenient at Umia Mercado. Whether you are carrying the groceries from Maxons, shoes from Level 3, your favorite pair of eyewear from Ray-Ban, the latest fashion wear from Zudio, Celtism and apt concert by Bharne, Cotton Cottage, or home accessories, books and toys from Super 99 and Broadway Book Center. You can have them all under one roof of Umia Mercado while staying dry and safe. Looking forward to see you at Umia Mercado. Stay safe. सांखळी पालिकेचेर मुख्यमंत्र्याचे पॅनल. यशवंत माडकार नगराध्यक्ष. जिखिल्ल्यांक पक्षांत घेवन सत्ता हातासता जाल्यार वेंचणूक कित्याक काय म्हूण आदल्या नगराध्यक्षाचो प्रस्न. फोंडें पालिकेची कोरोनाचेर चर्चा. मुरगांवां गरजूंक मुख्यमंत्री मजत निधीचे चेक. सरकारी स्टाफाची हावजिंग लोन स्कीम रद्द करनाकात म्हूण गोवा फॉरवर्ड मेळ्ळें अर्थ सचिवाक. लॉकडावनात गोंयभरच्यो खबरो. यशवंत माडकार आता सांखळेचो नवो नगराध्यक्ष. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे पॅनल सत्तेर. आता हे 4 म्हयने जे आसा हे प्लॅनिंगा खातीर यूज केले वयतले आनी हे जर प्लॅनिंगा खातीर यूज केले जाल्यार फुडल्या 1 वर्साच्या कार्यकाळात ताजो इम्प्लिमेंटेशन जो आसा हो योग्य रित्या जातलो. म्हज्या बरोबर आसले सगळे कावन्सिलर्स तो आमी जेका म्हणटा की मास्टर प्लॅन ऑफ द सांखळे हो फुडें व्हरपा खातीर निश्चितच ते मदत करतले.
आणि त्यानुसार सांखळी नगराचो मास्टर प्लॅन पणजे राजधानीच्या उपरांत घडये सांखळेचो आमकां फुडें व्हरपा खातीर आमकां सगळ्यांक इम्प्लिमेंट करपा खातीर सहकार्य लाभतलें. आनी हे दोतोर जेणे करून 10 वर्सां म्हणजे 2 टर्म ह्या एका मतदारसंघान जो निवडून येवन जे पळय कार्य करता ताका सांखळे बद्दल कांयच सांगपाची म्हाका दिसना गरज आसा कशी. वेंचणूक जिखिल्ल्या दुसऱ्या पक्षांतल्यांक उखलपाची भाजपाक संवय. वेंचणूक आनीक कित्याक घेता काय म्हूण आदल्या नगराध्यक्षाचो प्रश्न. ते ट्रेंड चालू आसा. पयलीं आमदार घेतले, MP घेतले, आतां कावन्सिलर घेवपाक चालू केला. इलेक्शन आनी कित्याक करता तें म्हाका कळना. ZP इलेक्शनूय करता ZP कोण निवडून येयलो ताका आमिशां दाखोवन व्हरतले. पेक्षा इलेक्शनाक कित्याक पयशे वेस्ट करता. म्हणजे डिक्टेटरशिपूच चलया न्हू. आतां तेंचे कडेन रुलींग आसा आनी तो सुद्दां CMची कॉन्स्टिट्युएन्सी CMच्या सपोर्टान सगळे घडामोडी घडल्या जाल्यार आमी एक्सपेक्ट करता, आमी एज अ सांखळीकार म्हणून एक्सपेक्ट करता, एज अ कावन्सिलर म्हणून एक्सपेक्ट करता की आमी जे कामां केला तेजेकीन डबलीन तिबलीन डेव्हलपमेंट करचें. कोरोनाचेर फोंडे पालिकेची बसका जाली. थंयचो आमदारूय आशिल्लो. आनी आमी म्हणलें की हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन ह्युमिनिटी वाडोवपा खातीर जी मेडिसीन आसा अवेलेबल आसा, जर ती आमच्या नगरपालिके कडेन जर प्रत्येक वार्ड कावन्सिलराक दिली जाल्यार आमी ती प्रत्येक वार्डान लोकांक दिवन लोकांची ह्युमिनिटी वाडोवपाचो जो सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी डिसीज आमकां तेजें आमकां इन्फेक्शन जावं जायना जाल्यार ती प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत पावोवपाक जाय. आनी तें पावोवपाक फोंडा नगरपालिका आमी जबाबदारी आमी सगळ्या कावन्सिलरान घेतलेली आहा. मार्केटान जे आमचे व्यापारी आसा, जे स्ट्रीट वेंडर म्हणटा जे मार्केट वेंडर जे आसा तांकां हें सगळ्यांक दिवन ती तेंची ह्युमिनिटी वाडोवपाचो हो एक आमचो प्रयत्न आसा. आनी तेज्या खातीर आमी हेल्थ ऑफिसरा कडेन आमी उलयल्या. रवी म्हणटा कोरोनाचें संकट निस्तारसर खंय कर्मचाऱ्यांच्यो बदल्यो तांच्या थळाव्या तालुक्यांनी करच्यो. जेणे करून बसीचे लोड येवपाचे ना, ट्रान्सपोर्टाचे तांकां खर्च आसपाना आनी ते आपल्या गांवांत रावन काम करूंक शकतले. आनी हे कोरोना लागून एग्जाम्पल कोरोना जेन्ना आसा तेन्ना बसींनी वयता कोणाय इफेक्ट जावंक शकता. म्हणटा लागून ते गांवच्या गांवांत रावन तर आपल्या ऑफिसान येवंक शकता, टायमार येवंक शकता, बेगीन येवंक शकता. म्हणून गोवोरमेंटान कितें करचें, सगळे गोवोरमेंट सर्वंट आसा सगळे गोवोरमेंट सर्वंटान हांगा हाडचे, खंय आपल्या तालुका हाडचे. आनी जर आतां कितें करतले फुडें सरकारान समज लॉकडावन करतले कितें करतले जाल्यार सगळ्यांक तांकां एक पास दिवचो. प्रत्येक फॅमिली प्रत्येक एका घराक पास दिवचो आनी तो पास घेवन तेणी शॉपिंगाक येवचें. म्हणजे गर्दी करची न्हय. ह्या फुडें सुद्दां आमी ही काळजी घेवपाची गरज. नागजर कुर्टी हायवेर लाकडां भरिल्लो कॅन्टर परतलो. तकल्यांनी येयला न्हू, डिझल घालून येयलो. बशीत वयर काडटा न्हू आमी, डिझल घातलें की वयर काडली. ती फुडल्यान गाडी तुका उबी करची पडली ना, मागीर ती फाट्यान गेली देंवली. कोणाक काय जावना मरे. मुरगांवचो आमदार मंत्री मिलिंदान थंयच्या गरजूंक मुख्यमंत्री मजत निधीचे चेक दिले. आयज आमचे कडेन अशे 27 लाखांचे आमी चेक आमचे येवपाचे आनी त्या सगळ्या व्यक्तींचे ऑलमोस्ट क्लियर जाल्लेले आसा. आनी आयज तितूंतले 10 जाणांचे आमी डिस्ट्रिब्यूट केले. तितून एकातल्याक म्हाका दिसता हायेस्ट म्हणजे आमी 30,000 पर्यंत चेक दिल्लो आसा. बरोबर न्ही. कोविडाक लागून एक इम्युनिटी वाडोवपाक लागून आयुर्वेदीक टॅबलेट्स येता एक तर आयुशाचे आनी दुसऱ्या जे आमच्या डिपार्टमेंटान सुद्दां येयले जाल्यार आमी ते हाडून लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. गोवा फॉरवर्डाचे शिष्टमंडळ अर्थसचिवाक मेळ्ळे. सरकारी कर्मचाऱ्यांक सवलतीचे रिणाची हावजिंग स्कीम खंय सरकारान रद्द करची न्ही. तांकां सँक्शन केले किंवा तांचे सँक्शन करून पेंडींग आसात तांचे साठी हो एक मोठो विश्वासघाती फायनान्साच्या दृश्टीन तो विचार कर. कशें आहा की एक खंयच्याय गव्हर्मेंट सर्वंटाक जेन्ना तूं लोन दिता आनी मागीर अकस्मात तो मदीं काडटा हो विश्वासघात जाता आनी तागेलें टोटल बजेट कॉलेक्ट जाता. सरकाराची परिस्थिती इतली जर वायट आसा म्हणजे जवळ जवळ म्हाजे कोतान वर्साक एक 25 कोटीचे जर बेर करपाक जर सरकार शकना तर सरकारा कडेन एकच पर्याय आहे की ताणें सरकार डिजॉल्व करपाचें. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाचे वेबसायटी लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.